नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर सप्तकाक आमी तुमचे मुखार गोंयांतले वेगवेगळे इश्यू घेवन येतात, तांचेर तुमच्यो प्रतिक्रियाय वाचतात. कांय फावटी लोक आमकां बरे भशेन सांगतात की तुमी उलयतात कांय अर्थ ना म्हणून. कांय फावटी सांगतात अर्थ आहा पण हातूंतल्यान कांय जावचें ना म्हणून. कांय फावटी सांगतात बरें उलयलें पण कोण कानार मनार घेवचो ना म्हणून. तरीकय आमी उलयतात. कित्याक उलयतात? कारण कांय फॅक्ट्स, कांय पर्स्पेक्टिव्स, कांय ओपिनियन्स ही जनते म्हऱ्याक पावप म्हत्वाचें. कारण केन्ना खंयच्या मताचो तुमचें मत कोणाक दिवप हें ठरोवपाक तुमकां आदार जातलो तें सांगपाक जायना. आनी आजूय बी अशेच कांय विशय घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यान आयल्यात आनी खूब मोठे विशय आसा आज जाचेर आमी चर्चा करतले. आमचे तिनूय एडिटरूय आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे, जॉयल अफोन्सो द गोवन एवरीडेचे आनी किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे. तुमचे तिगी जाणांक येवकार. आनी हय सुरवातीक आमी घेतात ती हायकोर्टाची ऑर्डर नॉयज पोल्युशनाचेर जी आयल्या ती. जाका लागून भयंकर बोवाळ पडला. अकस्मात कांय कडेन किनारे सामके शांत जाल्यात, कांय कडेन अजून पार्ट्यो चालू आसात म्हणून बोवाळ जाता. एक विचित्र कॉन्ट्रास्ट तयार जाला. कांय जाण म्हणटा ते बिझनेसाक बरें न्ही, कांय जाण म्हणटा ते पर्यावरणाक बरें, कांय जाण म्हणटा धंदो असोच आसपा हें बॅलन्स. वस्तुस्थिती कितें? पांडुरंग सुरवात तुजे कडच्यान करता. कितें दिसता? कारण वेगवेगळी मतां येवपाक लागल्या ह्या गजालीचेर. हायकोर्टान जेन्ना बरीचशी प्रकरणां हाताभायर गेलीं तेन्ना हो क्रॅकडावन सुरू केलो आनी पयली फावट न्ही हो दुसरी फावट केला. तुमचें ऑब्जर्वेशन कितें? हायकोर्टान इंटरव्यून जावपाची खरीच गरज आशिल्ली आनी एक बरें काम हायकोर्टान केलां. कारण कायदो आसा, नॉयज पोल्युशन कंट्रोल रुल्साच्या अंडर, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसा, सगळ्याच्या अंडर अशें आसा की रातची 10 ते सकाळी 6 पर्यंत सुप्रीम कोर्टान जशें म्हटल्या प्रमाण की त्या काळान ध्वनी प्रदूशण जावपाक जायना. पूण कायदो आसतना, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना फाटलीं कांय वर्सां गोंयांतल्या स्पेशली कोस्टल बेल्टान, बाकीच्या जाग्यार नरकासूर बी आसा कांय वेळार आसा थंयसर तेन्नाच आसता, कोस्टल बेल्टान गोंयांतल्या म्हणजे बार्देस आसतलो, पेडणे आसतलो, काणकोण आसतलो, साश्टी आसतलो, ह्या कोस्टल बेल्टान दीस रात धुमशनां सुरू आसतात. एक सादी गजाल एग्जाम्पल हांव दिवपाक सोदतां की कितें चल्लां तें कळटलें त्याच्या वयल्यान. 2021 ते जून 2022 ह्या काळान म्हणजे 1.5 वर्सान अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनानूच 1430 नॉयज पोल्युशनाच्यो कंप्लेंट्स आयल्यात, कॉल आयल्यात. हो प्रश्न आमदार तांच्या डिलारा लोबो जी आसा तिणें हो एसेंब्लीन विचारला आनी मुख्यमंत्र्यान आमच्या ताका उत्तर दिलां. उत्तरान अशी म्हायती दिल्या की विजीट केल्या उपरांत अशें लक्षांत येता की ते फेक कॉल आसतात किंवा नॉयज पोल्युशन जायत ना अशें म्हणून पळया. आनी 1430 कॉल येवन फक्त 3 लोकांचेर FIR जाल्ली आसा. आतां हेतूंतल्यान गोंयकारांक कितें कळपाक जाय तें कळ्ळें आसतलें. 1430 कॉल आनी तेतूंतल्यान फक्त 3 लोकांचेर FIR जाल्ले आसा. म्हणजे इतल्या मोठ्या प्रमाणात जर एके हंजुना हितूनच जर कंप्लेंट येता आसत जाल्यार बाकीच्या कोस्टल बेल्टाचो विचार करा आनी कल्पना करा की कितें चल्लां आसतलें तें जर तें. वेरेज दुसरे वाटेन 2 व्हिलराच्या हॉर्नांचो आनी कसलो सायलन्सर नासता तसलो जो नॉयज पोल्युशन आसता ताचेर पुलिसांनी आमच्या फाटल्या 5 वर्सान 149 FIR फायल केल्ल्यो आहा. शॉक. हे व्हेरी इंट्रस्टींग. हे 1430 नॉयज पोल्युशनाच्या पार्ट्यांच्यो कॉल येतात. भुरग्यांक स्टडी करपाक मेळना, जाणटे थंय सीक आसतात, कोणाक ते आवाज परवडनात. हेजेर जावन फक्त 3 लोकांचेर FIR जाता आनी रस्त्यान जे भुरगे ते मस्ती करतात तांचेर 149 FIR जाल्ले आसात आमचे कडेन. हाचे वयल्यान लक्षांत येता की पुलीस आमची जी यंत्रणा आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची आसा, डेप्युटी कलेक्टर जे आसा हे कशे पद्दतीन काम करतात ते रातीन चड सतर्क आसपा जाय, दिसान चड सतर्क आसचें दिसता म्हाका. करेक्ट करेक्ट. म्हाका हे हांव सारको तुजे हेजेर आसा की हे आमची जी सिस्टम आसा, आमी जे परत परत जाल्ले फावट डिबेटीन आमच्या ह्या सिस्टमाचेर आमी भोवन भोवन पावता, ही आमची सिस्टम कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्यात. किशोर केन्ना केन्ना जर बेजार जाता आसत न्ही, जाता न्ही ह्या डिबेटीन. एक गजाल आसा म्हणटा की आमी एक गजाल पळयल्या की राउंड टेबलाचेर घेतिल्ल्या कितल्याशांच मुद्द्यांची सरकारान दखल घेतल्या, अधिकाऱ्यांनी दखल घेतल्या आनी ताजेर कारवाई केल्या. हांव हेजेर हे करतना सांगत की हायकोर्टान जो डिसिजन दिला त्या डिसिजनाची किमान आतां तरी अंमलबजावणी जावची, इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. कारण हो आयचे न्ही, नियम आमच्या रूल आसा, सुप्रीम कोर्टाचे वर्डिक्ट आसा. आतां फक्त हायकोर्टान इंटरव्यून केला आनी तुमकां जागे केल्या. जल these are 2 point of views. One says that okay, this is good, this is the balance. Second says that this is bad for business. How do you look at it?
Yeah, Pramod, definitely it is bad for business. Business to tourism effect that loss because we are a party destination and North Goa just party chalta le to. But somewhere you have to strike a balance and look at living also, living conditions of people also. Think of itle noise pollution vadile ki parties or noise pollution going to the next day early morning. To just imagine how people must be losing their sleep and peace. There are 15 days in this restrictive period which are identified as some relaxation is given for events like noise timings to आवाज आसा ban आसा including Christmas Eve, Christmas, New Year, तितून भितर दिवाळी, गणेश फेस्टिवल आसा ते ऑलरेडी रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा 15 दीस ताज्या भायर जे जाता ते दुमशेण जातली सो तितून जे केला कोर्टान ते एब्सोल्युटली करेक्ट वी हॅड टू पुट अ स्टॉप समवेअर वी हॅड टू स्ट्राइक अ पार्टी बेगीन कमेंस करा आनी साउंड बंद करा पार्टी कॅन गो ऑन बट लेट द म्युझिक स्टॉप एट 10 o'clock इंडोर म्युझिक हॅज नॉट बीन बॅन्ड सो इंडोर म्युझिक can go on. That's what the court has said, that indoor music तुका 10 o'clock बंद करचे म्हणून ना, you can go up till आणि उगड्याचेर 10 उपरांत वाजोवप सारकें न्ही सारकें न्हू जावचें लास्टाक घुवन फिरून आमी पेडण्या पावतात कळ्ळें तुका पयलीं जी आतां कारवाय जाली ती बी तुमच्याच वटेच्यान जाली त्या वटेच्यान सो कितें हा परिस्थिती जे एक्टिविस्ट चडशे झगडटात सावंड पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट तेही तुमच्याच तालुक्यांतले सो हायकोर्टाच्या निर्णया उपरांत परिस्थिती बदलल्या काय कितें नंबर 1 नंबर 2 हो जो आर्ग्युमेंट आसा की मे बी गूड फॉर पब्लीक बट बॅड फॉर बिझनेस ह्या आर्ग्युमेंटा कडेन तुमी कशें पळयता प्रमोद म्हाका दिसता पांडुरंग गांवकारान ज्या पद्दतीन हो सगळो इशू वेवस्थीत एक्सप्लेन केलो त्याच्या वयल्यान लोकांक हो इशू सारकोच कळ्ळा एक म्हणजे कायदो थंयच आसा कोर्टाक इंटरव्यून जावन फक्त सरकाराक सांगचें पडटा की हो कायदो आसा तो तुमी इम्प्लिमेंट कित्याक करिना तो इम्प्लिमेंट जावचो एक जालो विशय दुसरो विशय गोंयांत कितें जाला प्रमोद आतां फॉर एग्जाम्पल हांव पेडणे तालुक्यासून येता त्यामुळे पेडणे तालुक्याचेर तुका सांगता पेडणे तालुक्याची बीच आनी घरां ही इतली नियर बाय म्हणजे घरां जी आसात CRZाचो तुका खबर आसा सगळ्यांत चड फटको हो स्थानीक लोकांक बसलो ती इतली क्लोज बाय आसा की थंय जेन्ना आतां ही व्हडली व्हडली हॉटेल्स आनी ज्यो पार्ट्यो चलतात तेचे इतले डिस्टर्बन्स जाता थंयसरल्या लोकांक की तूं सांगू नजा म्हणजे तूं इरिटेट जाता सारको अक्षरशः घरांतलो जाणटो मनीस जावं भुरगीं जावं मनीस सांजच्या वेळार घरान वचून ताका एक मातशी शांतता जाय पडटा आनी त्याच टायमार हे म्युझीक सुरू जाता आनी दादागिरी अशा पद्दतीची की तूं जर त्याच्या संदर्भात खंय जर कंप्लेंट केलो जाल्यार तुका टार्गेट करता तेच न्हू ती सिस्टमीन जितले लोक आसा तो मागीर पंच आसतलो तो कोण कलेक्शन एजंट आसतलो तो पुलिसांचो कोण तरी दलाल आसतलो पुलीस आसतले ह्या सगळ्या सिस्टमीन तूं टार्गेट जाता म्हणजे तूं कितें तरी पाप करता ते बंद करून अशी परिस्थिती जाली जसो जुगार बंद करपाक जो वयता ताका टार्गेट करता पळय तशी परिस्थिती ही पार्ट्यांची जाल्लेली आहा आनी त्या खातीर ताचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट त्या लोकांचेर बसला आनी आमकां जरी दिसता की अरे कित्याक पार्टी चलोवंक जायना जाल्यार बिझनस कसो जातलो हांव मुळान थंय येता आतां की आमच्या टुरिजमाची आमकां एक पॉलिसी आनी आमकां टुरिजम कसलें जाय हें आमकां फायनल करचें पडटलें गोंयांत टुरिस्ट कित्याक येतात प्रमोद गोंयांत टुरिस्ट येतात सोरो पिवपाक गोंयांत टुरिस्ट येतात ड्रग्स मेळटा हांगा म्हणून गोंयांत टुरिस्ट येता हांगा वेशा वेवसाय चलता म्हणून गोंयांत टुरिस्ट येतात कॅसिनो चलता म्हणून गोंयांत टुरिस्ट येतात रातच्यो पार्टी ह्यो सगळ्या गोश्टी खातीरूच हांगा टुरिस्ट येता तुमकां जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाय जाल्यार तशे कायदे करा मरे तुमी की कांय हांगा लोकांचें कांयच चलचें ना आमकां टुरिजम बिझनस चलपाक जाय नाजाल्यार सरकार चलोवंक शकचो ना सरकाराक रेवन्यू मेळपाक शकचो ना लोकांनी कानान गुड्डे मारपाचे आनी पार्टी सहन करपाचे तुमकां जर ह्यो सगळ्यो गजाली नाका जाल्यार स्वैराचारी अनाचारी समाज निर्माण करपाचो कायद्यान करा तुमचे कायदे सांगतात अशे धांग म्युझीक बंद आनी तुमी 12 दिसार जर म्युझीक करतले म्हणजे कायदे कोणाक तर ते कायदे म्हणजे माझे म्हणणे इवन हांव तर म्हणन की तुमी टुरिस्टांक अवेअर करचे पडटले की गोंयांत 10 उपरांत म्युझीक आसचें ना गोंयांत तुमकां भायर अशें उगड्याचेर रांदपाक मेळचें ना गोंयांत तुमकां सोरो उगड्याचेर हे सगळे गोश्टी कितें करप आनी कितें करप ना हे टुरिस्टांक तूं सांगपाक जाय कारण टुरिस्ट जो येता हांगा कितेंय करूंक मेळटा ह्या समजून येता आतां तातूंत भितरलो दुसरो जो विशय आसा तो म्हाका दिसता केन्ना केन्ना सरकारूय अशें चिंतता आमची यंत्रणाय अशी चिंततात की कितेंय करपाक येता म्हणून ताचें बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार पणजे सद्याचें चल्लां तें पणजे वत खणून दवरला प्रत्येक रस्तो खणून दवरला आय विल टेल यू अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग आमी शांतीनेज आमच्या ऑफिसा भितर सद्याक बसल्यात हे रावंड टेबल करतात आमच्या ऑफिसाक येवपाचे 4 मार्ग आसात
आतां कितें आमी विक्टीम म्हणना पण एक जनरल गोंयभरच्या जनतेक परिस्थिती कळची म्हणून एक जाणीव करून दिवपाक 4 मार्ग आसात आमच्या ऑफिसां पावपाक शकतात कारण पणजे एवरीवेर इट इज व्हेरी नायसली प्लॅन्ड सिटी वेर देर इज अ जंक्शन एट एवरी ब्लॉक देर आर नायस ब्लॉक्स इन पणजी वीच इज व्हेरी सिस्टमॅटिकली प्लॅन्ड पण हांवें पयर एका गॅस्टाक आपयल्लो आमच्या ऑफिसा भितर तो गॅस्ट बाबडो पणजेचो न्ही तो म्हाका मेळपा आयलो म्हणजे जनरली तुका आमचें ऑफिस खूब जाणांक खबर आसा सो सांगची पडना खंय यो म्हणटा तें तो बाबडो सदांचे भशेन आयलो तो पयलीं आयलो बालभवना कडच्यान थंयच्यान येता ताका लक्ष आयलें की रस्तो फोडला आनी अपडेन टर्न घेतलें आनी ताणें डिसायड केलें आपूण तालिगांवसून येता तो तालिगांवसून येवपा आयलो ताका लक्ष आयलें रस्तो फोडला मागीर ताणें डिसायड केलें आपूण काकुलो मोला कडच्यान येता तो काकुलो मोला वटेच्यान गेलो आनी पयल्या रस्तो फोडला लास्टाक ताका दिसलें की आमच्या ऑफिसांत येवप म्हळ्यार ट्रेजर हंट कशी कळ्ळें तुका तूं खंयच्याय वटेच्यान वस्त तूं पावत ना ताणें लास्टाक काकुटे येवन म्हाका फोन केलो की बाबा तुजें ऑफिस बी सगळें बरें आहा तुका मेळपाची आपल्याक इच्छाय आसा पण तुज्या ऑफिसांत येवप कशें लास्टाक हांवें ताका एक असो रूट सांगलो वीच इज अ लॉंगेस्ट रूट हांवें तूं सगळें करून परत कला अकादमी मरे वच थंयच्यान म्हळ्यार सांतिनेज घे थंयच्यान म्हळ्यार सांतिनेज चर्ची कडच्यान यो मागीर म्हळ्यार थंयच्यान रायट जंक्शन घे चुकून लेफ्ट घेतलो परत रस्तो बंद सो रायट घे आनी रायट जंक्शन घेवन म्हळ्यार सारको यो आनी मागीर थंयच्यान लेफ्ट मार थंय म्हळ्यार फक्त एक 50 मिटरांचो स्ट्रेच आसा जंय रस्तो फोडलो ना आनी तूं आमच्या ऑफिसा भितर सरपाक शकता तो म्हणपालो पापिया हें कितें हांवें हें कितें तें म्हाका तूं विचारनाका हांवूय सदां म्हळ्यार हेंच करता सद्या ऑफिसा येतना अशें कर लास्टाक तो 4 येवपाचो 4:30 पावलो आतां ताका दोश दिना पण पांडुरंग हें कितें चल्लां सामकें मिसमॅनेजमेंट आनी आमी तेजेर एक 2-3 रिपोर्टूय तयार केले हय एकाच वेळार तूं सगळे कडेन खणून दवरला एक म्हळ्यार टुरिस्ट सिजन सुरू जाल्लो आसा दुसरो इफी आशिल्ली पयर आतां प्रायम मिनिस्टर येता वर्ल्ड हेल्थ आयुर्वेदीक काँग्रेस मीट सुरू जावपाचें फाल्यांच्यान हे सगळें आसतना नाताळ आशिल्लो पणजेची फेरी आशिल्ली फेस्त आशिल्ली आतां न्यू इयर आसा हे सगळ्यो गजाली आसतना अशा सामक्या हेचे वेळाचेर पणजेंच्यांनी सगळे कडेन जे खणून दवरला म्हाका प्रश्न पडटा की स्मार्ट सिटीच्या नांवा सकयल सामके इतके कशें काय मिसमॅनेजमेंट आसूं येता असो म्हाका प्रश्न पडला तूं म्हणटा अशें आमकां अशें मार्ग सगळे येवपाचे बंद जाल्या म्हाका येवचें पडटा असो भोंवतडो घालून तालिगांवच्यान तर म्हाका आतां मेयर दिसलो आतां वाटेक येताना आनी म्हाज्या लक्षांत आयलें की मेयरान आपल्या घरा कडल्यान CCP मेरेन पाव मेरेन एकूच लायन दवरल्या सारकी बाकी सगळ्यो खणल्या हांव चिंतता की हो असो वरात बसून वयता म्हाका म्हाजें लक्षांत आयलें म्हाज्या लक्षांत आयलें अरे म्हटलें हेजो एकूच रोड सारको आहा आनी आमी तेज्या रोडान येयल्या कारण आमकां आनीक रोड ना सो हे सामकें मिसमॅनेजमेंट पणजेचें आनी म्हाका दिसता की कितें तरी सरकारान करपाक जाता उदाहरणार्थ आमच्या हांगा जर पळयलें जाल्यार कंपाळाचो रोड खणलेलो आसा आनी फायर ब्रिगेडी कडल्यान मोला कडलो रोड खणलेलो आसा सो तुका वचपाक येना तूं जर दोनापावला मिरामार करंजाय वयतलो हे सायडीन सांतिनेजचो रोड खणलो आसा सामकें मिसमॅनेजमेंट आनी म्हाका दिसता कोणाचो कंट्रोल नासल्या कारणांनी अशें जालां तूं टायमार पावता अशें आतां लोकांक अशें विचारता प्रमोद आतां सगळेच कडेन फोडला म्हण खंयच्यान वयतलो तूं सो म्हाका एक भितरल्यान एक बारीकसो रस्तो मेळटा सो तितूंतल्यान हांव वाट काडून पावता पण कितें आसता तितून ट्रॅफीक जॅम इतलें जाता खंयच वच तूं यू कॅनॉट गो टू 18 जून रोड तुका गेल्यार तुका भायर सरचोच ना तूं एक अर्दें वर तरी वयतलें भितर तुका सो सगळे वांगडाच फोडून हें आतां कितें केलां तें म्हाका कांयच खबर ना देर इज नो प्लॅनिंग वॉट्स एवर एंड सेकंडली वॉट हॅपन्स इज आतां तेणी डिगींग केलां तितून एक पाटी तेणी एक तेजी वॉटर पायपलायन आहा ती एक लास्ट वीक वॉटर पायपलायन रातची तेंची बस जाली फूल नायट तेंचो वॉटर वॉज गशिंग आउट कोणाक येना सारको व्हिडियो आसा हय सो इट इज सच बॅड मॅनेजमेंट लायक कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट आनी लोकांक इतले त्रास केले सारके आय डोंट नो एंड दॅट टू इन अ पीक सीजन आतां टुरिजम सीजन म्हणटा मरे आमी टुरिजम करता आमचो आतां फेस्टिवल सीजन लोकांक एकूच गजाल सांगता की आमी हे कित्याक केलां आमी यंत्रणेन सरकारान कोणेय म्हणा तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान जाल्यार स्मार्ट सिटीचे पयशे आयिल्ले आनीक तांकां प्रोजेक्ट्स दिल्ले कोणी दिल्ले आमच्याच यंत्रणेन दिल्ले आनी मागीर प्रचंड काळा खातीर आमी ताचे न्हिदून रावले सो लास्टाक तुगेले केंद्र सरकारान सांगलें की तुमी जर ह्या पयशांचे कांय करनात आमी ते पयशे 31 मार्चाक परत व्हरता म्हणून मागीर आमी जागे जाले मागीर आमी डायरेक्ट खोरे पिकास पोकलीन घेवन लागले खणपाक कशें तरी करून ते 31 मार्च मेरेन आमकां ते कंप्लीट करपाक जाय म्हणून आनीक आतां ते खड्ड्यांतल्यान आमी पयशे काडून लास्टाक ते तुगेले 4 म्हयने कळ सोंसात
कळ्ळें तुका मागीर सगळें बरें जातलें अशें तुगेले सांगतात म्हाका याद जाता बिकॉज यू ट्रॅवल फ्रॉम जुवारी ब्रिज एवरी डे आय रिमेंबर वेन द जुवारी ब्रिज कन्स्ट्रक्शन स्टार्टेड दे हॅड पुट अप नायस बोर्ड्स दॅट टुडेज पेन आनी टुमोरोज गेन म्हणून लास्टाक ते कन्स्ट्रक्शन इतली वर्सां चालू उरलें ते बोर्ड सुद्दां काडले and now it has become normal for you. The pain has normalized. The pain has normalized. तशी पणजेची परिस्थिती बी जावची न्ही इतलेंच मागता कारण जुवारी ब्रिजार तरी ट्रॅफिक जमा भितर रावल्यार मुखार वचपाक रस्तो आसता दिसताले पणजे सध्या DB रोड जर सोडलो जाल्यार रस्तोच ना कशें दिसता तसली तरी तोही आयताराक बंद आसा जस्ट लोकांक सांगता जे पळयता तांकां आयताराक बिकॉज ऑफ हाय प्रोफायल विजिट्स DB रोडूय बंद आसतलो सो हे मातशें लक्षांत घाल तुका हांव रस्ते खणल्यात ताचे विचारना आमी खूब उलयले कळ्ळें तुका ताजेर आमी आनी उलोवन आनी चड खणपा नाका खणलें तितलें ताणीच खणलें तें पुरो आमी आनी चड खणपा नाका विशय आतां परत पेडणे येता कारण आतां पळय आयुष हॉस्पिटल पेडणे मोपा एअरपोर्ट पेडणे तुमी आतां पेडणेकार जाल्यार भाग्यवान सामके कळ्ळें तुका सगळें तुमचें थंय जाता आनी इतली सगळे भाग्य तुमच्या दारां आसतना ताका नांव कोणाचें दिवचें त्या एअरपोर्टार हाजेर तुमी इतलो कित्याक वाद किशोर तू प्रमोद जर पळयशी ते नाव दिवपाचो जो विशय आसा पळय तेतून फक्त कांय मोजकेच पेडणेकारात ते पेडण्या भायले लोकांक ह्या नावाचे खूप पडला आणि पेडणेकारांक पडला आपल्या पेडण्याचे भायलो पण म्हाकाय कितली पडून गेलो आता आमकां पेडणेकारांक पडला की हे दोन जे प्रोजेक्ट येदे व्हडले येतात ते प्रोजेक्ट आमच्या बऱ्याचे काय हे आमकां सोपोवपाचे आणि त्याच्याशी संबंधित जे वेगवेगळे विषय आहेत एम्प्लॉयमेंट म्हण त्याचे इल इफेक्ट्स म्हण आता तुका एक्झाम्पल हांव सांगता की 855 मनीस आम्ही पेडण्याचे लायले असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले आता 11 डिसेंबराक मोपा विमानतळाचे उद्घाटन जावच्या पयलीं ते 855तले जवळ जवळ 150 गेले घरा कारण त्यांची कॉन्ट्रॅक्टां सोंपली आता ही जी नावां आसात ती कोणाची जे कोणी तरी एक कसलो खणपाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला 6 महिने त्याच्याकडे 10 भुरगे खणपाची कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा खणपाची खणपाचे म्हणजे सांगपाचे तात्पर्य पेडण्याचे जे लोक आसा पळय ते त्या नावाच्या विशयान दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड ऑफकोर्स तांकां दिसता तेंची भावना आसा काय एका गटाक दिसता की भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव आसचें दुसऱ्या एका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक दिसता मनोहर पर्रीकराचें नांव आसचें हो विषय जालो पूण ज्या पद्दतीन पेडणे कोर सेंटर आसपाक जाय आंदोलनाचो पेडणे ना हे पेडणे भायले आसात पेडण्याच्या लोकांचे ही एक वैचारीक चर्चा जाचो पेडणेकराच्या वास्तविक जीवनाकडे काय संबंध कांयच संबंध ना फाल्यां तो कितेंय ती नाव तूं तेचें ते नाव सोडून दी तेंच्यांनी बोर्ड येदे व्हडले लायले न्यू गोवा एअरपोर्ट म्हणून चडयतात अजून बोर्ड आता नाव ठरपाचें ना ते जर बोर्ड कित्याक चडयतले आसले सो त्या नावाच्या विशयाक हांव कांयच व्हॅल्यू दिना आणि तो विषय पेडणेकराच्या हेचो नाच पण हो जो नांवाचो वाद आसा कळ्ळें तुका ताका अर्थ आसा काय कितें आनी तुका अशें प्रामाणीकपणान दिसता की कोणाचें नांव दिवचें बी ना म्हाका तूं विचारशीत जाल्यार मनोहर पर्रीकर जो आशिल्लो सारकेस्त तुजो एक क्लोज किशोराचो एक क्लोज म्हजो एक क्लोज आशिल्लो म्हणून हांव तेजें नांव दिवचो अशें म्हणचें ना हे बायस्ड ओपिनियन हांव म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकर आमचो क्लोज नाशिल्लो कारण जन्माकच आमी जन्माक आतां हांव मुद्दाम भाऊसाहेबा कडेन येता जेन्ना भाऊसाहेब CM जालो आमकां 2-3 पंच 5 इयर प्लॅन चुकले आसतना सुद्दां भाऊसाहेबान गोंय जे पद्दतीन फुडें व्हरपा खातीर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स वगैरे सुरू केले सो म्हाका दिसता की ह्या राज्यात जर असल्या बऱ्या प्रोजेक्टाक नांव दितलो आसलो जाल्यार भाऊसाहेबाचें नांव एक उरपाक जाय आशिल्लें आणि हे जे बीजेपीचे लोक कॉन्स्टिट्युएन्सी मात्र आशिल्ली हय करेक्ट आणि बीजेपीची संस्कृती सांगता बीजेपी जेन्ना वयर वयर येताली तेन्ना सदांच ते कसली काँग्रेस नांवां दिता काय म्हणून इंदिरा गांधी एअरपोर्ट राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट कितें नांवां येता काय म्हणून हे कितें गांधी घराण्यांचे प्रोजेक्ट काय म्हणटाले आयज तीच बीजेपी आपल्या लोकांची नांवां दीत सुटला मनोहर पर्रीकराच्या नांवान गोवा विद्यापीठान चेअर आसा मनोहर पर्रीकराच्या नांवान गोवा विद्यापीठान एक स्कूल आसा बिझनेस स्कूल आसा मनोहर पर्रीकराच्या नांवान काणकोणा ब्रिज आसा मनोहर पर्रीकराच्या नांवान स्कॉलरशीप आहा स्कीम म्हाका सांग इतकी जेन्ना तुमच्या नांवान आसा म्हणजे कितें तुमचें हें आसपाक जाय अशीं नांवां कित्याक दवरिना ज्या एके टायमार आझाद मैदान नांव येयलें क्रांती मैदान नांव येयलें लोहिया मैदान नांव येयलें TB कुन्हा इन्स्टिट्यूट विजनरी लिडर फ्रिडम फायटर ताच्या नांवान इन्स्टिट्यूट आयलें अशीं नांवां कित्याक येयना सो म्हाका दिसता की भाऊसाहेब बांदोडकर डिजर्व करता पयली गजाल दुसरी 2000 जेन्ना प्रोजेक्ट तो जाहीर जाल्लो तेन्नाच्यान मागीर मनोहर पर्रीकराची राजवट येवपाक लागली सुरू आनी मनोहर पर्रीकरान तेजो फॉलोअपय केलो मागीर प्रताप सिंग राणेन तेजो फॉलोअप केलो प्रताप सिंग राणेच्या काळान आयकॉचो रिपोर्ट आयलो आयकॉचे 2 रिपोर्ट आयले आमकां दाबोळी आनी मोपा उपकारता काय म्हणून आनी प्रताप सिंग राणेन ताचो बरो फॉलोअप केलो दिगंबर कामतीच्या काळान युनियन कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की दोनूय चलतले म्हणून एअरपोर्ट 2010 डिसिजन घेतलें की
दाबोळी चलतलो आनी मोपाय चलतलो. परत मनोहर पर्रीकर जेन्ना राजवट येयली तेन्ना हो प्रोसेस फुडें गेलो आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकरान 2015-16 टेंडर काडले, कॉन्ट्रॅक्ट दिले, एग्रीमेंट सायन केलो आनी तेची पायाभरणी केली. आनी मागीर प्रमोद सावंतान हो फुडलो प्रोजेक्ट हे करपा खातीर आतां मेरेन मेहनत घेतली. ह्या लोकांनी मेहनत घेतली मान्य आसा, हेतूंतल्यान चड क्रेडीट कोणाक वचपाक जाय? समान सगळ्यांनी मेहनत घेतलेली आसा, कोणाक वचपाक जाय आशिल्लें? मागीर हांचीच नांवां कित्याक थारावी येवपाक जाय? हांव त्या खातीर हांव म्हणटा की गोंयाची विजनरी लिडर जो आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकर ताचेच नांव ह्या प्रोजेक्टाक वचपाक जाय आशिल्लें. हें म्हाजें स्पश्ट मत. स्पश्ट मत. हय. ह्या स्पश्ट मताचेर तुजें स्पश्ट मत कितें? सी प्रमोद हांवें ते एक एडिटूय बरयल्लें हेजेर. आमी ते मोपाचे किशोरान सांगलां तशें इतले इशू आसा की देर आर जॉब्स, question of jobs, there is a question of compensation given to land losers or lands if that have been acquired. खूबशे विशय आसा, वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ दॅट लोकॅलिटी. पूण हे सगळे सोडून आमी नांवाच्या फाटल्यान धाडले. आनी वॉट कायंड ऑफ एन एक्झाम्पल वी आर सेटिंग आउटसायड दॅट वी आर नाव फायटींग फॉर द नेम ऑफ द एअरपोर्ट. इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री वील फायनलायज द नेम. हें आमी आतां डिबेट वचूंक गेला, हें जाय तें जाय. ईच पर्सन ऑर ईच पॉलिटिकल पार्टी वील हॅव देअर ओन पर्सपेक्टीव एंड ओन आर्ग्युमेंट. लायक ताणें सांगलां तशें आनी दुसऱ्याचें आसतलें मत की वाय दीस नेम शूड बी अ पर्टिक्युलर नेम शूड बी द नेम ऑफ द एअरपोर्ट. सो हितून आमी हितून वयचे न्हू. लेट अस गेट इन टू हार्ड इश्यूज वीच आर दॅट मोपा इज ब्रिंगींग टू द पीपल अँड द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ मोपा. एकूच मिनिट, तुवें इशू म्हणून पर आय कम बॅक टू यू. अप्रोच रोड जालो एअरपोर्टाचो. अप्रोच रोडूय जावना आनी आतां सध्याचो जो रोड आहा पळय, जो गांवान वचपी रोड, तो नॅशनल हायवे म्हणून नोटिफाय केला आनी आतां रुंद करून लोकांची घरां मोडपाची कामां सुरू जाल्या. खूब इश्यू आसा. तुका सांगता ते इश्यूज इतले आहात की तो उलयतलो जर गेल्यार किशोर आगीन तेल ओतता किंवा किशोर आगीन तेल आग नाका आनी तेलूय नाका म्हाका. ग्राउंड रियलिटी सांग. लोकांची आग जाल्या. ही ग्राउंड रियलिटी. बट बिसायड्स मोपा दाबोलीचे कितें जालें? वॉट हॅपन्स टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा? गोस्ट एअरपोर्ट. गोस्ट एअरपोर्ट. तो आतां तुमी म्हणटा स्प्लीट करतले. खूब इश्यू आसा आनी आमी नांवाच्या फाटल्यान धांवता. नांव अरे नांव कितें करया? कोण म्हणटा पर्रीकर, कोण म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकर. सो लेट अस. बरें, आतां तो जन्म आयलो न्ही, नांव दिवपा जाय न्ही ताका. कोणाचें दिवया? मिनिस्ट्री वील डू इट. तूं सामको असो सारको पॉलिटिकल. नो प्रमोद, हांव कितें म्हणटा, सी इन ऑल ऑनेस्टी हे आतां डिस्कशन केलें, आर्ग्युमेंट केलें तेणी. आतां कोण म्हणटा अशें जाय तशें जाय, सेंटर आयकतलो. फायनली दे वील, बिकॉज दीस पीपल आर फायटींग ओवर अ पर्टिक्युलर नेम. अरे ना ते झगडटा तांकां तें हेंच नांव दिवया अशें म्हणून जातलें जावचें ना. So at least instead of wasting your energy and time over this useless fight, let us fight for some kind of issues which are लोकांचे बरें जातलें. welfare of the people. आतां तूं सांग, म्हाका जस्ट जॉयलान तें सांगलें, तुवें तें सांगलें, तरी आसतना न्ही कितें हांवें पत्रकार म्हणटकीर ते कोण जन्म आयलो म्हणटकीर ताका नांव दिवपा जाय. कळ्ळें तुका? तूं म्हणटलो आतां हांवूय आगीत तेल बील घालता म्हणटा, तसलें हांव कांय करना. आय कंप्लिटली अग्री विथ युअर पॉयंट की देर आर सो मेनी इश्यूज दॅट नीड टू बी एड्रेस्ड. बट आतां ताका नांवूय दिवपा जाय. कोणाचें दिवया? ना आय फुल्ली एग्री विथ पांडुरंग गांवकर. भाऊसाहेब बांदोडकर इज अ पर्सन. त्याचेच नाव ह्या एअरपोर्टाक खरें म्हणजे सोंपतलें. आनी मनोहर पर्रीकर सुद्धा आसलो जाल्यार तो भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नांव दिवया म्हणटलो आसलो, हेची म्हाका गॅरंटी आहा. कारण त्या मनशाचें जें योगदान आतां ते गोवा महाराष्ट्र विलिनीकरण ते विशय हाडपाची गरज ना. तो तेणी जो फावंडेशन स्ट्रॉंग घातलें म्हणून आयज आमी 60 वर्सां उपरांत हें गोंय ह्या स्थितीन आसा. सो पांडुरंग सांगता तसो भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव त्या एअरपोर्टाक फावो. पूण तेचो इश्यू करून हे बाकीचे सिरियस इश्यू कडेन दुर्लक्ष जावचें न्हू, इतलेंच म्हाजें मत. एक मात खरी गजाल की प्रमोद की मनोहर पर्रीकर भाऊसाहेबाक खूब मानतालो. म्हणजे ताजी त्यो जाणां आसलो ताका विजन तेणें दवरलें म्हणून तसंच प्रकारचें विजन ताच्या कडेन बी आशिल्लें. नो डावट. सो मनोहर पर्रीकर जर आशिल्ले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की ते सांगता आशिल्लें की भाऊसाहेबाचेंच नांव दिवया म्हणून. सो व्हेरी इंट्रस्टींग. आमी गोंयकार अशे आसात की आमकां खूब फावटी इमोटीव इश्यूचेर चड चर्चा करची दिसता. आमी मातशे काळजाचे मनीस. कळ्ळें तुका? तितलेच वर्रात आमी आनी तितलेच काळजाचेय बी. सॉरी. सो आमकां दिसता की खूब फावटी आमी खूब इमोटीव जातात, हाजी चर्चा करतात आनी मदीं मदीं खंय कितें खणून दवरलां आनी फोडून दवरलां तें विसरतात. सो तें जावचें न्ही हो तुमचो मुद्दो. आय कंप्लिटली अग्री विथ दॅट पॉयंट अनडाउटेडली. आनी तूं कांयच टेन्शन घेनाका. ज्या जुवारी ब्रिजा वयल्यान तूं येता ताका कोणाचें नांव दिवचें म्हणूनय वाद करपाक आमी गोंयकार समर्थ आसात. कळ्ळें तुका? ताजेर लोकांचो कितलो प्रश्न सुट्टा,
लोकांची लायफ कितली आनीक सुदारता आनीक बरें जाता आनी इजी जाता हाजे परस आमी त्या ब्रिजाचेर रावन हाका नांव कोणाक दिवचें होय वाद घालपाक समर्थ आसा गोंयकार एट द सेम टायम इमोशन्स आसचे आमी काळजांतल्यान चिंतपी मनीस पण काळजांतल्यान चिंततना खंय तरी लार्जर पिक्चर जे आसात आमचेच जे इश्यू आसात लोकांचे जे इश्यू आसात ताज्याय कडेन आमी काळजांतल्यानूच चिंतून पळोवया बरोबर न्ही किशोर ते म्हत्वाचें आनी तें एक गोंयकार म्हण आमी विसरची न्ही काळजांतल्यानूच चिंतया पूण काळजांतल्यान चड खंयचे गजालीचेर चिंतप खंयच्या मुद्द्याचेर चिंतप आनी खंयच्या इश्यूचेर चिंतप हाजे खातीर मातशी तकली वापरया इतलेंच हांव म्हणटा आनी थांबता पांडुरंग जॉयल किशोर थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार